प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज समान आयचे शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वो विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांचे उरपोंचे पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूम दायज तांचें. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयार ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती कोरता ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दीत आनी सगळे जिनसाचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाळो दिलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शुवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आमकां कशी खरी खुशालकाय मेळोवंक आमी पावता. आनी आयचे शुवर्तमान ताणें दोंगरा वयर ताणें तिचो प्रवासन केलें आनी लोकांक शिकयलें कशे भाशेन एक खरी खुशालकाय एका भावार्थीक मेळटा ती. आनी आयज बाबडीनो खूब वस्तू जेजू उलयता, पूण आमचो नियाळ आयज आमी ह्या 12वी वडीत दवरया. जेजू कितें म्हणटा? खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमालो दिला. भाव-भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरवंडार मानता, आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाता, भावार्थी जाता. कितें घडटा भाव भयणीनो? जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो जें आमकां शिकयता तें संवसाराच्या रिती प्रमाणे न्हय. म्हणटच जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, संवसाराचो लोक जो आजून जेजू वखना, तांची चाल, तांचें चिंतप, तांचें उलोवप, तांच्यो कोन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे केन्नाच आसच्यो ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, लोक जो जेजूचेर बावर दवरता आनी जेजूचेर बावर दवरिना तसलो लोक आसता. म्हणून जो कोण खरेपणी जेजूचेर बावर दवरता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. जें जेजून आमकां आपल्या उतरान सांगलां, दुसऱ्यांक भोगसणें दिवपाचें, पेल्याचो मोग करपाचो, तुज्या दुस्मानाचो मोग करपाचो. आनी भाव भयणीनो, ह्यो वस्तू संवसार करिना, संवसाराचो लोक करिना. तुवें म्हाका बरें केलें, हांव तुका बरें करतां. तुवें म्हाका वायट केलें, हांव तुका वायट करतां. इंग्लिशीन म्हणटा, यू स्क्रॅच माय बॅक, आय स्क्रॅच युअर बॅक. म्हणटच संवसाराची रीत आनी देवाची रीत सारकी न्हय. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां कितें घडटा? आतां लोक जो संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, तो लोक आतां जो जेजूचेर उतरा प्रमाणे चलता तांकां दुमाळो दिता. आनी जेजू म्हणटा, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाला दिला. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरवंडार मानता, आमी कितें जाता? आमी एक आदनीक प्रवादी आनी एक राजा जाता. वी बिकम अ किंग, प्रॉफिट एंड प्रिस्ट. तर आमी जेन्ना हे 3 वस्तू देव आमकां सांगता की
आमी जेजूचेर भावार दवरला म्हणून आमी आतां कितें करूंक जाय? आमी सुर्गीच्या राजाच्या रिती प्रमाणे चलूंक जाय. वी हॅव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन. तर भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमच्यान चलूंक जायना. पूण कितें घडटा? आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, पूण जेन्ना आमकां कसलो थाराव घेवंक जाय, कसलें डिसिजन घेवंक जाय, आमी कशे भाशेन चिंतता? ह्या संवसाराच्या भाशेन, ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमी चलता. वय आमी इगोर्जेक वेता, इगोर्जेन आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी बरे भाशेन आयकता. पूण जेन्ना आमी इगोर्जेचे भायर येता, आतां आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. जे आमी आयकलां तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळिना आनी आमी समजता कित्याक आमकां हें सुर्गीचें सूख, हें जैतिवंत जिवीत आमी कित्याक गाय जिवनान? कित्याक आमी फकत धर्म कोत्ता, आयकता, मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, मागणें कोत्ता, नोवेनां कोत्ता, सगळें कोत्ता आनी देवाचें उतर पासून आयकता आमी इगोर्जेन. पूण जेन्ना आमी भायर येता, आमी आतां संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता आनी आतां कोण आमकां दुमाळो दिना. कित्याक आतां आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव नांवान, पूण आमचें चिंतप आमी म्हणटा हो देव, तो देव, सगळे देव आमचे. पूण देव जावन आसा एक, देव जावन आसा जेजू क्रिस्त, तो जावन आसा देवाचो पूत. ताजे वरवीं आमच्यान आतां हें सर्गीचें सूख भोगूंक जाता. ताजे वरवीं आमच्यान सर्गीच्या बाबा कडेन येवंक जाता. ताजे वरवीं आमच्यान आतां देवाची भुरगीं जावंक जाता. ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं तो आमकां नितळ कोत्ता आनी तो आमकां आपलें उतर आनी ताजो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां देवाचें उतर पाडूंक जाता. ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमच्यान चलोवंक आमकां खोशी जायना. दुमाळो येतलो, त्रास येतले, पूण आमी खरेपणी एक दीस एक व्हडली मजरी आमकां मेळटली स्वर्गार. कित्याक ह्या संवसारान आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या, आमी जेजूची आनी देवाची खोशी केली. तर हे भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. फकत आयकलें देवाचें उतर, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकलें, कानान एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, आमकां कसलोच फायदो जायना. आयज आमी थाराव घेवया की हें जें उतर आमी आयकता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलतले आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारान आनी एक दीस एक व्हडली मजरी आमकां स्वर्गान मेळटली म्हणून आमकां खात्री आसा. तीच खात्री आमकां मेळटली म्हणून आनी तेच मजरी आमकां मेळटली म्हणून आमी ह्या संवसारान ही तयारी आनी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव